A voice of the one crying out in the desert, "Prepare the way of the Lord, make straight his paths." John proclaimed, "One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have baptized you with water. He will baptize you with the Holy Spirit."
कुशळपणान सोदता तुका, सगळेच कडेन सोदता तुका. फातर उदेताना काळजांतले उद्गार सोडटा. आयच्या दिसाचे सोड पुसून तुका दुनियांत भेटयता. संकोश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंती सोदता तुका. कुशळपणान सोदता तुका, सगळेच कडेन सोदता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी आयच्या दिसा की मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. ह्या आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कार्मेलीन आनी ओताल्वीन तावारीस हांच्या आत्म्या पासत, तशेंच दुसरें इंतेसांव लामार्तीन आंतोनियो सिल्वेरा आनी मारिया आयडा झरेदो सिल्वेरा हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटेंत आयज आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया ज्वानिता वाज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. तशेंच रॉशवेल फिग्रेडो आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक ताचें जिवीत सुफोड करूंक ताचेय पासत मागुया. आमची सगळीं हेर मागणी देवा मुखार इल्लोसो वेळ ओगीच रावून हे मिसाचे सुरवातेक दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू आमकां म्हणटा सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तेले न्हू म्हजेशी यात. आमी जेजूक आमचो सांगाती करता तेन्ना, आमी कोश्टान आसता तेन्ना अदीक आनी अदीक आमी जेजूक आमच्या सांगाताक दवरूंक आनी ताका आमचो सांगाती कसो ह्या संवसारांत जियेतना अदीक आमी आमच्या सांगाता व्हरूंक आज जेजू आमकां उलो मारता. जायते फावटी प्रश्नाक सांपडटा तेन्ना हे जेजूक आमी जायते फावटी भायर आयता. आमी आमच्याच प्रश्नाची सुटावो करूंक आमी प्रयत्न करता आनी असल्या वेळार जायते फावटी आमी अदीक संकोश्टान सांपडटा. जेजूक आमच्या सांगाताक सदांच दवरूंक आनी तो आमच्या सांगाताक सदांच आसा म्हूण आमी समजून घेवंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक खतखत्यान बोड आनी कृपा मागून घेवया. आनी पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोले मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे बसत बघून सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या आनी काकूतसरा देवा तुज्या पुताक आमी दावी दावी मेळूंक वेता. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोडी जायना जावच्याक सुर्गीचे जाणवायेन आमची मनां उसवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाच्या वाटेली आमकां कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणाकोडे म्हूण सोर करशात आनी म्हजे सारको आनीक कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात, ही नोखेत्रां कोणें केल्यांत. एक फावज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक
आपापल्या नांवान उलो करता तो तोच. ताचे शोक्तीक कितली पदवी, कितले व्हड ताचें बळ. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थावना. म्हज्या हक्कांची तो बेपरवा करता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा? अशें तुज्यान तेंच कशें जोरूंक जायत इस्रायेला? तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पोर सासणाचो देव, पृथ्वेच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो तोखना, तो दमना, ताच्या गिन्यानाक थाव ना. तोखलोल्याक तो शक्ती दिता आनी बळ नासलोल्याक गोठाय. तरणे दादले थकून आनी दमून वचतीत, तरणाटे गळगळून वचतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. गोणी पोरी तांकां पाकोटे फुट्टात. तीं धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण टोकनात. देवाचें उतोरें. नेबाचे वळखकार. आमचो जबाब जातलो, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. परतून म्हणयात, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तूं तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकूट घालता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट कोन्न पेटना. ताचे काळीज काकलुतीचो थेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुण्यावांचे फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. पळे, आपले परजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदैव. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणी जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजेशी शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी ल्हव म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबा भयणीनो, आज आमी ह्या संवसारांत जेन्ना जियेता तेन्ना जायते फावटी आमी कुश्टांक आनी उद्रुश्टाक सांपडटा. जायते फावटी आमच्याच वायटाक लागून आमी त्रासान पडटा. जायते फावटी आमी तरेकवार वस्तू करता तेन्ना आमकां फुडोकार करूंक जायत्यो अडचण्यो सांपडटात.
असल्या वेळार आमी देवाचेर गुणगुणटाव देवा सोशिल्ले आमी पयस वेताव. जायते फावटी आमचेर कोश्ट येता तेन्ना आमी वज्याच्या बारान चेपता तेन्ना आमी संवसारी वस्तू अदीक म्हत्वाच्यो म्हूण समजता. आमी एका इश्टा सोशी वेताव ह्या आमच्या प्रश्नांक जबाब दी म्हूण ताचे लागीं मागता. वो आमी जायते फावटी मौजा मस्ती करून आमी सजमताव ते आमी विसरूंक पावतले. जायते फावटी आमी विकाडी वखदां घेता. जायते फावटी आमी ह्या प्रश्नांक लागून वायट रस्त्यार पडटा. जायते फावटी आमी पयशांचो वापर करता. असल्या वेळार आमकां दिसता की आमचे प्रश्न सुटावे जातले. आमचे जे कितें बार आयला, आमचे जे कितें कोश्ट आयल्यात ते आमी जायते फावटी सुदारूंक पावतले. भाग्योंत आगुस्तीन म्हणटा, ह्या संवसारांत एक मनीस सदांच पातकी जिवीत जियेता जाल्यार एक मनीस सदांच कोश्टी जिवीत जियेता. आनी हे कोश्ट आमच्या जिवितांत केन्नाच पयस सरोनात. कित्याक मनशाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो आनी ताका सुद्दां कोश्ट ह्या संवसारांत भोगचे पडले. बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना कोश्टांक आमी फुडो करता तेन्ना कोणाक आमी सांगात दवरता, कोणाचो सांगात आमी घेता, कोणाक आमच्या बरोबर आमी व्हरता, हें आमकां गरजेचें. आयच्या ह्या प्रश्नांक जेसू आमकां जबाब दिता. सगळीं तुमी कोश्ट करतात ती म्हजेशी आहात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. वय बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी जेसूक आमचो सांगाती करता, ताका आमचे बरोबर आमी व्हरता तेन्ना आमी ताका आमच्या प्रश्नांक जबाब सोदता अशें ताका दिसता तेन्ना सदांच आमकां तो सांगात दिता. हे जेसूक आमचो सांगात करूंक जायते फावटी आमी विसरता. आमी समजता तो घडयेक वयर आसा, आमी समजता तो सर्गार आसा, आमी समजता तो दिश्टी पडना, आमी समजता तो आमचे लागीं उलयना. तर असल्या उलयनासलेल्या मनशाक व देवाक आमी कशे आमचे प्रश्न सांगतले, कशे ते सुटावे जातले, कशें आमकां समाधान मेळटलें. पूण जेसू म्हणटा, जेन्ना तुमी भारान चेपल्यात, जेन्ना तुमी कोश्टांत आसात आनी म्हजेशी तुमी येयत जाल्यार हांव तुमकां समाधान करतलो. आयचे पयलें वाचप आमी भाग्योन आमी केलीत भाशेन इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी थंय आमी अशें वाचलां. तरणे दादले तोखून आनी दमून बसतीत, तरणाटे गडगडून बसतीत, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. गोणी पोरी तांकां पाकोटे फुलतात, तीं धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण थकोनात. आमी तर सर्वेस्पराचेर विस्वास दरीत, ताका आमचो सांगाती कशें आमी चलत जाल्यार आमी एक गूण आसा ते भाशेन अदीक धांवतल्या, आमी थकचे ना, अदीक आमकां बाबा भयणीनो अदीक स्फूर्ती मेवतली. आज जेसूक आमचो सांगाती करूंक आमी वावरुया. संवसारी वस्त आमकां जायत्यो मेळटात, संवसारी जायत्यो आमी ह्या संवसारांत उपाय सोदूंक भोंवता, पूण जेजूचेर आमी विस्वास ठेवता तेन्ना आमकां सगळें समाधान ह्या जिवितांत मेळटलें म्हूण तोच देव आमकां विस्वास दिता. तो ताका आमचो सांगाती करूंक आमी वावरुया आनी आमच्या प्रश्नांक तो खरो जबाब म्हूण आमी समजून ताचेर विस्वास दवरूंक दर दिसाक प्रयत्न करूंक आमी वावरुया. हेंच आमचें सगळें जावं म्हूण मागुया. Christi, gudum nos torta.
म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या दावा सुरवेसपूर मानून घेवं. मोगाड बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवीन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाचता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा, सोर काड्यान सोर तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले उसवण पूर्ण केले आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सोर आनी संवसार भरा तुज्या वैभवान. मुसुर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. मुसुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही मुशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसभरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही मोशा रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराराचे हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट बोरगो टुया. Seigneur Jésus, ami ondo kata, ani ekashi pieda, itle spoti tu vojvovani su, ami tu ciele moron purgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अशिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोर चरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन आज आपलो 21वो जल्माचो दीस संभ्रमता रोशवेल्या आमच्या बाबा खातीर आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगती चौपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदूतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर बंधून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पोर आमचें बोड जाता तेन्ना उदीक आमी गुणी भाशेन आमचे पाकोटे फुलोवन आमी उदीक तेजवंत जाता. ह्या संवसारांत आमी सगळे आडकोडे मदें फुडाकार करूंक पावता. बाबा भयणीनो, तो जेजूक आमचो सांगाती करूंक जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. कोतकोतेन हे मागणें आमी परतून एकदां म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक नासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगा आनी तुजी कुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी असतो जेजू आमच्या कोश्ट आनी आमचो सांगाती जावंक वावुरता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे पिवरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुण्या खातीर मागणे मोगाला जेजू मोगला जेजू तूं भोव पयस संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. हे गुळे हे घोडये तुका तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता वाटोय. आनी आख्खोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesus.
प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात त्याच जेसूक दिसपोटी तुमच्या कोश्टांतल्यान सांगाती करूंक ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाचे मागणे. सासवोत आदाराची माळी. ससुतादराचे माई पडे म्हाका पळे म्हाका एका निर्भागी एका निर्भाग्य पातक्या तुज्या पांयां तुज्या लागीं पांयां लागीं हांव प्रार्थना हांव तुका प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास एका कुटीचे माये एका पुतीचे माये झुरझुरे कोर म्हजे चुरेकोर मोशे हांव आयकोतां हांव आयकोतां सगल्यांनी सगल्यांनी तुका वाचारलेली वाचारलेली आसऱ्या आनी आसऱ्या आनी बोरवशा बोरवशा पातक्याच्या पातक्यांच्या जातूर म्हजो आसरो आसरो आनी म्हजो मोसो बोरवसो बोरवसो पाव म्हाका भाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या उगोड तुचे गोड तुझे हात म्हाका म्हाका एका दुर्बोळ दुर्बोळ पातक्याक जो येता येता आनी आपल्याक आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो साकोर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलोय म्हूण म्हाका ताचे काकुटीत हो विश्वास तुजेताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणे तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर्तोता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं अदीक करून एमकोडाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी. सासवोत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडू म्हज्या देवाक. आमेन. सासवोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनवती कर. नमान मारे कृपे बोले सुरेश पोचया अशा बेतो तू सोदो आनी सोदचो पुच्छेसू बागेन ती मरे देवाची माये अमा बापया खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सासवोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनवती कर. नमान मारे कृपे बोलेले सुरेश पोचया अशा बेतो तू सोदो आनी सोदचो पुच्छेसू बागेन ती मरे देवाची माये अमा बापया खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सासवोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनवती कर. नमान मारे कृपे बोलेले सुरेश पोचया अशा बेतो तू सोदो आनी सोदचो पुच्छेसू बागेन ती मरे देवाची माये अमा बापया खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
भाग्यवंती मोरे भाग्यवंती मरे आदार आदादी ओदुश्टांक ओदृश्टा सापडलेल्या मजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पोचे पासून जा शहरातील देवाच्या मुण्याराची विनोद कोर सोगल्या देवाक भेटयलोल्या ओस्तोऱ्या पासून फावो कोर तुजो आदार सोगल्यांक जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ए सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी प्रार्थुया हे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय रासूच चलयताय सासनाच्या सासना किरीत भाशेन बाबा भयणीनो आतां आमी पिडेवंतांचेर आशिर्वाद मागतले आमी जाणा कोविड-19 ही पिडा आसून पयस जावंक ना तशेंच जायते हेर आमची बाबा भयणां कोश्टवतात दुसरे पिडेन तांचेर किरीत भाशेन देवान आपलो आशिर्वाद घालून तांकां पेकोणी फावो करूं म्हूण ह्या वेळार तांचे खातीर आमी मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार सोम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोम्या आसूं तुमचे सवे आनी तुमचे आत्म्या सांग प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुद्बोध आदारान बागून सदांच आंकवार मोरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी बगूंक पावूं सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जोटोवन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता राजवत करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देव आनी सदां काल तोगू आमेन.